मगो पक्ष सोडून वता तेन्ना तो केन्नाच परत वेंचणूक जिखना आनी हाची जिती जिवी उदाहरणां म्हटल्यार रमाकांत खलप आनी प्रकाश वेळीप। तीच परिस्थिती मगो सोडून गेल्ले बाबू आजगांवकार आनी दीपक पावसकाराची जातली आनी फुडले वेंचणुकेत तर भाजपाय सिंगल डिजिटाचेर वतली हो दावो केला मगोबाचो एकसुरो आमदार आनी फुडारी सुदीन ढवळीकरान। 1999चे वेंचणुके मेरेन रमाकांत खलप आनी प्रकाश वेळीप हे सातत्यान मगोचे आमदार म्हणून वेंचून आयिल्ले, पूण 2002चे वेंचणुकेत खलप काँग्रेसीचो उमेदवार जालो जाल्यार वेळीप भाजपाचो। तेन्ना सावन आज मेरेन हे दोगय वेंचणूक जिखपाक शकले नात। बाबू आनी पावसकाराचे बाबतींतय ह्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती जातली अशें सुदीन म्हणटा। पक्षान तांचे आड अपात्रता याचिका घालपाचें थारायलां। आमचे आमदार जे पळून गेले रातचे भर रात्री दरोडो घालून गेले त्यांचेरूय डिस्क्वॉलिफिकेशन आमी घालतले, त्या बद्दल दुमत ना। ते केन्ना जातले हेय आमकां खबर ना, कारण स्पीकर आमचो आसा। हायकोर्ट जे डिसिजन दिता ते आमकां मान्य आसतले। जे थंय गेल्या ते परत निवडून येवपा खातीर ना। मगो पक्षान जे मनीस आज पर्यंत अशें केल्ले आसा ते केन्नाच परत निवडून येवना। ताजें उदाहरण इज आमचो रमाकांत खलप आनी प्रकाश वेळीप हे ताजें उदाहरण आसा 2002तले आनी हे खंय तरी बंद जावपाची आवश्यकता आसा आनी तो जातले। सुदिनाचे मतान भाजपाचे दोनय लोकसभा सीट वतलेच, पूण फुडले विधानसभा वेंचणुकेत भाजपा आमदारांचोय आंकडो 10 परस उणो जातलो। 2017चे वेंचणुकेत भाजपाक 13 सीट मेळिल्ले। तांकां मगो पक्ष हे कितें हें आतां दिसून येतलें। साऊथ गोवा सीट आनी नॉर्थ गोवा सीट काही मतदारसंघ जे मगो पक्षाचो दबाव आसा त्या मतदारसंघात जी लीड मेळटली काँग्रेसी ताचे वयल्यान एक सिद्ध जातले की मगो पक्ष असल्या शिवाय भारतीय जनता पक्ष मुखार वचूंक शकना। ह्या फावटी साऊथ गोवा सीट आसा तातूंत मोठ्या फरकान काँग्रेस पक्ष जिखतलो, कारण मगो पक्ष फोंडा तालुक्यात एक इतिहास निर्माण करतलो आनी हो इतिहास तुमकां दिसतलो। 23 तारखेपर्यंत आमी रावया, ताजो निकाल आयले नंतर तांचे सगळ्याचे राजकारण्याचे सगळ्याचे दोळे उगडटले। तशें हांव फाटल्या फावटी म्हणटालो की ते 21 वयल्यान 2 फिगर 10चे आसपास येता, एका फिगराचेर पावता, पूण चुकून ते 13 जाले। हाजे फुडें जर परत इलेक्शन जाली जाल्यार भारतीय जनता पक्ष वील गो डावन टू सिंगल फिगर। मगो पक्षान लोकसभा वेंचणुकेत आनी पोट वेंचणुकेत काँग्रेसीक तेंको दिलो खरो, पूण हो निर्णय मना आड वचून घेवचो पडलो अशें सुदीन म्हणटा। दवरून आमकां काँग्रेसीक सपोर्ट केलो, कारण शेवट खंयचो पक्ष बरो टिको हें म्हजें कर्तव्य आसा। फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक।